आजची ही कार्यशाळा ही एक आगळी वेगळी कार्यशाळा आशिल्ली जी प्रात्यक्षिका जी आमी समोर पळयली जेन्ना ही कार्यशाळा सुरू जाली तेन्ना सगळ्यांच्या मनान एक डावट आशिल्लो ही कार्यशाळा तलवार काटकट्टो ढाल काठी हाजो फायदो आमकां कितें कसो कितें भुरग्यांक जाता आनी जें तेंच्यांनी आतां करूंक दाखयलें हें स्वता खातीर उलयता इतले कार्यशाळे कडून कितें ताणें शिकलें 5 मिनटांनी म्हाका दिसता आमी वचपाचें आसा आमकां सर्टिफिकेट मेळपाचें आसा मातशेंशें आयकून घेवचें तुमी इतके बरें प्रशिक्षण घेतलेलें आसा आनी हें प्रशिक्षण शिवपानी हे कलेचें हाजो मुख्य जो हेतू आशिल्लो तो म्हणजे शिस्त बरोबर बुद्धी आनी शक्तीचे सुंदर मिलाप हे आज शिवपानी शस्त्रकलेचे विशिष्ट अशे वैशिष्ट्य आशिल्लें आजची हालत जाल्ली पात्रपुजा वेगळें वातावरण तयार करून दिली आनी हांव एकच उलयतालो की एक पिढीच्या पयलींची आमकां याद आमच्या मुखार आयली की आमी घरांत जाणट्या मनशांक पांयां पडटाले आनी आजच्या भुरग्यांक ही जाण येयली की अशें कितें तरी घडटा सो ही युद्ध कले कडल्यान युद्ध शिक्षणा कडल्यान एक संस्कृती कडेची वाटचाल आनी हाका मंच जो दिलो तो पेडणे सेवा ट्रस्टान दिलो आनी त्या खातीर हांव आभारी आसा गुरू अस्ताद सचिन जाधव हाजो जाणें हो सुंदरसो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आनी त्याच्या बरोबर सिव्हिल डिफेंडर एसोसिएशनाचे प्रशांत आनी ताचे सांगाती जाणी ही संकल्पना आमच्या मुखार दवरली आनी ती बरीच खरी आमकां काडून एक यशस्वी कार्यशाळेची योजना करून आमकां दाखयली की आमच्या मातीशी नातें आशिल्ल्या ह्या कलेचे वारसो आमी फुडें व्हरूंक जाय आनी ही मदत हाज्या फुडें लागता हें प्रशिक्षण म्हाका दिसता फक्त 8 दिसाचें आशिल्लें आनी तें जर फुडें रावूंक जाय तें फुडें जर अशेंच चालू उरोवंक जाय जाल्यार हें प्रशिक्षणाचेर आनी फायनली करपाची गरज आसा युद्ध कलेचो भाग हो शिवकालीन आशिल्लो पण स्वताचो डिफेन्स करप स्वरक्षण करप हो ताचो मुख्य हेतू आशिल्लो जशें आतां आमच्या विनोद सरान जें सांगिल्लें की फक्त बाकी लोक जे येता ते शिक्षणाच्या रुपार थोडे कमीसो हात आपलो फुडें करता सरळ हातान बदल करपाक फाटीं फुडें पळयता सो म्हाका दिसता आवडटी सांगपाची गरज आसा की जेन्ना हांव मतदारसंघान आयलो पेडणे मतदारसंघान तो जास्त वेळ जावना आतां जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जाला सुरवात आमी शेतकरी गांवा पासून केली ज्या शेतकरी प्रधान प्रदेशात आमकां शेतकऱ्यांक मदत करपाची आशिल्ली तांकां आमी नांगरणी बियाणां आनी तशेंच सारें मुक्त राखून दिलें आनी त्या शिक्षण तत्वाचेर आमी एक बारीकशी वाटचाल केली आनी ती आशिल्ली की हांगा आशिल्लें प्रायमरी मराठी स्कूल जांची सद्याची पोजिशन तितकीशी बरी ना तशें जास्तशी भुरगीं प्रायवेट स्कुलांनी वयता इंग्लीश मिडियमान वयता आनी अशा ह्या मराठी प्राथमीक शाळेंत आमची गरज आशिल्ली कारण तांकां थोडेशे दफ्तर वह्यो कंपास बॉक्स रेनकोट हे दिवपाची गरज आशिल्ली आनी म्हाका सांगपाक खोस भोगता की पेडणे सेवा ट्रस्टान
जवळ 90% अशा स्कुलांक आपली मदत दिल्ली आसा. ही आमची एक सुरवात आसा असले जे कार्यक्रम घेवपाची. थंय शिक्षण हो फुडल्या पिढीचो मूळ पायो आसा आनी त्याच बरोबर स्वताचे हाजेर लक्ष दिवन फुडली भावी पिढी घडोवपाचे आमचे कार्याची ही सुरवात आसा. म्हाका दिसता तुमचे जे पालक वर्ग आसा, पालक वर्गाक हें दिसूंक जाय की तो भुरगो 8 दिसां पयलीं हांगा आयिल्लो 8 दिसां नंतर तातूंत कितें फरक जाणवलो. सो तातूंत तांचे कॉन्फिडन्स लेवल ही नक्कीच वाडलेली आसा. आनी त्याच बरोबर तांची जी ही शिदोरी आसा, जे ताणें कितें केलां आनी ते तांच्या आयुश्यभर उरतले तांच्या बरोबर अशें म्हाका दिसता. आजचो कार्यक्रम इतक्या बरे तरेन ताची सांगता जाली. म्हाका खरेंच बरें दिसता की आमी कितें एक प्रयत्न केलो वेगळें करपाचें आनी अशेंच आमचें अटूट नातें जे कला आनी संस्कृती कडेन आसा हें टिकोवपाचें. त्या खातीर हांव सगळे तुमचे आभार मानतां की तुमी हो सहभाग केलो. जे एसोसिएशन सचिन वस्ताद आनी आमकां जे हेल्प केलो हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक हो म्हाका देव बरें म्हणटा. देव बरें करूं. It's an opportunity for my school, and I stand here to say thanks to this organization, the trainers, the organizers, and the mentors who have been taking this opportunity to train the students of our Nagpur village. And I see my students all participating and doing well because once they come to school, स्कुलांनी येयले म्हणटकीर ती म्हाका सांगतात आमी अशें केलें तशें केलें with the lati, with kalwar. Yeah, that's a good experience. आनी हांव एकूच म्हाज्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां, all the participants, whatever you do it with lot of dedication. Your dedication to learning and the willingness to experience and expertise any skill will help you in your life. And this is made possible through Mr. Prashant who visited our school. I would like to thank them for their steady and expertise techniques which they have passed on to our students. I thank them once again. This traditional martial art, this traditional martial art is not just an physical training. It is a living thread which connects us to the history, which helps the values to be imbibed by our students. I would love my students and all these participants who have been participating for this 9 days program, and today is the 10th day. I would like to tell them one thing: train intensely. Okay, your training should be intense. Do not give up any time. You work hard with dedication. You seek criticism. Take the feedback from others, but let not fall your hard work. Your training should be intense, but not with a tempo. And always be honest, be disciplined, where you will flourish in your life. My gratitude to this organization of Civil Defender Association for allowing our students to participate, and we really appreciate what they have done for the society and for our students. Because this traditional martial art will help our students
be physical fit, discipline, and let the spirit be alive. Thank you. ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री उत्तम पारसेकर सरांना धन्यवाद देतो, कारण या ठिकाणी मला मुलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संधी दिली, त्याबद्दल सर तुमचे मनापासून आभार. आणि आपले सिव्हिल डिफेंडर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत धर्मांकर सर यांना धन्यवाद देतो. मुलांच्या मध्ये काय पॉवर असते हे प्रत्येक आई वडिलांनी ओळखणं गरजेचं असते. कारण कसं असतं, मुलाचे पाय हे पाळण्यात दिसतात, आलं लक्षात, मुलांचे पाय हे पाळण्यात दिसतात. तर मुलांना ज्या क्षेत्रात आवड आहे आणि ज्या क्षेत्रात मुलं आपलं नाव कमवू शकतात अशा ठिकाणी मुलांना पाठवणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. त्याचसोबत मुलांचं स्वसंरक्षण करता आलं पाहिजे, मुलांच्यामध्ये धाडसही निर्माण व्हायला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्याची स्थापना केली, कारण त्यांच्या पाठीमागे त्यांच्या आई भक्कमपणे उभा होते. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज हे घडले. तसंच प्रत्येक घरामध्ये एक जिजाऊ असायलाच पाहिजे, तरच मुलं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने तयार होतात. आपण जे 10 दिवसाचं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे, लाठी तलवारबाजी, दांडपट्टा या प्रकारच्या प्रशिक्षणामध्ये मुलांनी अत्यंत उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे आणि मुले चांगल्या पद्धतीने शिकलेली आहे. शेवटी 8 दिवसाचं म्हणजे 10 दिवसाचं शिबिर असतं. पहिला दिवस आणि लास्टचा दिवस सोडून द्या. 8 दिवसामध्ये मुलं तयार होणं म्हणजे खूप मोठी परीक्षा असते एका प्रशिक्षकाची. तरीही मुलं चांगल्या पद्धतीने तयार झालेली आहेत आणि मी पालकांना पण धन्यवाद देतो, कारण तुम्ही मुलांना या ठिकाणी पाठवलं. ही आपली शस्त्रकला जी आहे ती फक्त शस्त्रकला नसून ही आपली परंपरा आहे, ती घराघरात पोचली पाहिजे. आज आपल्याला काहीतरी शस्त्र ठेवण्यासाठी परमिशन नाही आहे, जे धारदार शस्त्र असतात ते ठेवण्यासाठी आपल्याला परमिशन नाही. पण 2.5-3 फुटाची काठी जरी आपल्या हातात असली तरी आपण शत्रूला पळवून लावू शकतो. त्यासाठी मुलांना प्रत्येक स्वसंरक्षण ही कला शिकवणं गरजेचं आहे. खास करून मुलींना शिकवण्याची गरज आहे. मुलांच्या मध्ये एक चांगली पद्धत म्हणजे मुलींच्या मध्ये एक आत्मरक्षणाचं जे धडे देतात त्याच्यातून मुलींचा कॉन्फिडन्स वाढतो आणि ते बिनधास्त राहू शकतात. आई वडिलांनाही भीती वाटणार नाही की आपली मुलगी या ठिकाणी कशी जाईल किंवा आणि काय, कारण तुम्ही त्यांना बळ द्यायला पाहिजे, तेव्हा मुली चांगल्या पद्धतीने घडू शकतील. आणि इथं सर्वांच्या मनापासून आभार मानतो आणि 2 शब्द बोलून थांबतो. धन्यवाद. मला तर आमच्या लहान भुरग्यांक खंयच्या बाजूनसून प्रशिक्षण घेवप आणि भुरगे आमचे खंयच्या पदार पावतले, उच्च स्थानार पावतले असे आमचे हे चिमुकले भुरगे आणि ताका प्रशिक्षण दिवप ह्या सुशिक्षित माणसाच्या तकलेन येता. माणूस राजकारणी असता, आम्ही खुबशा नेत्या बरोबर काम केलेलं असा. सुशिक्षित माणूस अभ्यासापर्यंत पावता आणि त्याची थाप आमच्या लहान या भुरग्यापर्यंत पावता. आणि ह्या आमच्या दाडाची वाडी दाडावरची वाडी म्हटल्याच्या नंतर आमचो एक खंयचो प्रेमळ असो आमचो एक भाग असा, तितून आमची सगळ्या फॅमिलीची वास्तवता जेणेकरून हे 2 शब्द बोलपाक ह्या रेस्टॉरंट म्हाका कित्याक बरें दिसता की आयज जवळजवळ 25 वर्सां पयलीं एका नाटकान म्हाज्या वडिलान खंय प्रयोग केल्लो आहा, ही म्हाका जाण आहा. ताका लागून सगळ्यात पयलीं गाडेश्वराक कित्याक नमन केला की आज तो भुरगो हयसर 1-2 शब्द बोलपाक सर उत्तम पार्सेकर हेंच्या माध्यमांतून आनी उबो रावल्लो आसा. दाराच्या वाडच्या प्रत्येक माणसाक म्हाजी एक शिरजोवणी आहा. आयज ह्या बरा काम करपाक बरो माणूस इल्लो आहा आणि आमकांय तेणी सहकार्य केल्लो आहा. डॉक्टर पीसी म्हणत होतो करोडांनी रुपयांच्या उलाढालीच्या आम्ही पीडब्ल्यूडीन कामां केल्ली आसा, आम्ही वयर सरलेले आसा.
त्यांच्यापर्यंत बारीक माणूस पाहायला पण आज तो मोठा माणूस आमच्या जागी हा तेव्हा आमची जबाबदारी हा खैच्या राजकारण न करता जर आमच्या भुरग्यांचं अशा तऱ्हेची वागणूक अशा तऱ्हेचा प्रतिक्षण मेळटा आणि शिवाजी सारख्याचे जे तलवारी जर तालाच्या वरच्या भुरग्यांक शिकपाक मेळटात कशी लढाई करप कसा शस्त्र करप आणि अशी उदरगत करपाक जर एखादो आमचो माणूस आमचे बरोबर सहकार्य करपाक पेडण्यान उबो आहा जाल्यार निश्चित ताका तिची ही वाटचाल